एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 11. एक मनीस आपल्या इश्टाकडे कशे उलयता तशे सरेस्पोर मोयच्याकडे मुखामुखी उलयतलो. उपरांत तो आपल्या शिबिराक पाठी बेतलो. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या, पगार ताका ससली जिवीत मेळच्या. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1 to 5. हेरांची जडती करूंक वचनाकात, त्या दाळा तुमची जडची जावची ना. कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो. आणि ज्या मापान तुम्ही हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो तुझ्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा ते किसार तुका दिसता मू, तुझ्याच दोळ्यांत आसा ते आडेन तुका दिसना कित्याक. आणि तुझ्याच दोळ्यांत एक आडे आसता, तुझ्या बाबाक तुझ्या दोळ्यांतले किसार काडून म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचे कशे. कपट्या, तुझ्या दोळ्यांतले आडे पयले काड आणि मागीर तुझ्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक तुका स्पश्ट दिसतले. साम 23. जेसू बरो गवळी. सरेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणयना. पांचव्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. हलक्या फलक्यान हांव चलां तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका दय दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजे माते तेलान मागताय. म्हजे पात्र बरोवन वत्ता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगा दितेली. सरेस्पराच्या घरान हांव सदां काल रावतलो.